नमस्कार आणि तुमका सगळ्यांक माय गोवा नेटवर्का दिवकार भाऊसाहेब बांदोडकर मेमोरियल ट्रॉफी फुटबॉल सर्तीत ओनू अर्जेंटिनाचो डिफेन्सा वाय जस्टिसिया आणि ऑस्ट्रेलियाचो ब्रिस्बेन रोर क्लब खेळटले। 24 ऑगस्टाक सर्तीची सेकंड एडिशनाची ग्रुप स्टेज सुरू जातली अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिला। आयज परवरे जाल्ले पत्रकार परिशदेत ते उलयताले। ह्या वेळार GFA म्हटल्यार गोवा फुटबॉल असोसिएशनाचे अध्यक्ष कायतनो फर्नांडीस, उपाध्यक्ष जॉनथन डिसोजा हाजीर आशिल्ले। गोयच्या फुटबॉल इतिहासात पहिलेच खेपे 2 विदेशी क्लब गोंयांत जावपी सर्तीत खेळपाचे आसात अशें मंत्री गावडे हांणी सांगले। ते खेरीज ISLचे FC गोवा, ओडिशा FC, चेन्नईयन FC, आय लीगाच्या चर्चिल ब्रदर्स, देम्पो क्लब हे सर्तीत वांटो घेतले। सर्तीत 2 गटांत दरेकी 4 पंगड खेळटले। पहिल्या गटांत FC गोवा, देम्पो, ब्रिस्बेन रोर तसेच GPLातले पात्र पंगड जो CD सालगांवकर वा स्पोर्टिंग क्लब दे गोवा आसूं येता। जाल्यार दुसऱ्या गटांत ओडिशा, चेन्नईयन, चर्चिल ब्रदर्स आणि डिपोर्ट्रिया हांचो आस्पाव आसा। सर्तीच्यो सगळ्यो मॅची फातोर्डेच्या पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर जातल्यो। फायनल 6 सप्टेंबराक जातली। जैतिवंताक 15 लाख आणि उपविजेत्याक 8 लाख रुपयाचे इनाम दितले। ह्या मॅचीची तिकेट 100 ते 200 रुपया आसा। सगळ्या मॅचीचे लायव्ह स्ट्रीमिंग FIFA प्लस चॅनलाचेर जातले। फाटल्या वर्साच्या सर्तीत सुमार 4 लाख लोकांनी लायव्ह स्ट्रीमिंगांतल्यान मॅची पळयल्ल्यो अशी माहिती मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिली।